तुझा नाही शिस्त आणि स्वतःची ताबो नासतना तुका जाय ते कितेंच मेळचें ना आनी तूं मनीस जावंक सोदताय तो जावचो ना, तूं जावचो ना. आतां तुका सुस्मनी मेलच्याक एक उदाहरण दिता. जायत्यांनी म्हटलां तुज्या जिवितांतल्या आपोवण्याक आनी मिनिस्ट्रीन तूं निराशी जालें म्हूण तें तुका दिसता देवाक जाय तुका उजार करून आनी तुजे पासत तो घडये एक द्वंद्व जाय ते आत्मीक तरेचे जावची गरज ना, पूण आमकां सगल्यांक एक दृश्टी एक हेतू आसोंक जाय आमच्या जिवितान आमी कितें पूण प्राप्त करूंक सोदतात तें. वय म्हाका तर अशें दिसलें देवान म्हाका मिनिस्ट्रीन आपयल्लें आनी ताका जाय आसलें म्हाका एक शिकोवक जावंक. सगळें ल्हानशें आसलें न्ही, ल्हान आनी ल्हान वस्त म्हाका आवडना. म्हाका आवडटा व्हड प्रसिद्ध उज्या पोरी. हो, म्हाका शिकोवंक पडलें ल्हान घेवंक कशी जावंक, पूण सुरवातेक म्हाका आवडना. कित्याक सदांच मागणें करी म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक, मागता न्ही म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक आनी देंवचाराक पाठ करी आनी मेजा बरोवन हांव मागणें करी ओ देवा हांव देंवचाराक नाकारता. वय म्हज्या देसपट्टी जिवितान देव खरें जायत्या वस्तू सवे म्हजो फुडो करी तांतलो एक म्हजो दांगेखोर तिक्का मारपी मोराची आवाज म्हज्या घोवा सवे. आनी तुमकां काय दादल्यांक तुमच्या बायल्या सवे वागतात तशें जावं येता घडयेक तुवें तिचें आयकोंकूच ना. घडयेक खात्रीन ना, घडयेक आडवान इवाच्या आयकोल्यांनी पळय कितें जालें. पूण हांव तुमकां फकत म्हजी काणी सांगता. म्हाका वचोन आस असली तिक्का मारपी मोलाची अवस्था आसली आनी म्हाका करूंक नाका तें करूंक अशक्य आसलें कितेंय म्हणून आसतना आनी हांव तयार जाली अशें दोंग घेवपाची स्थिती नासतोच हांव म्हणो वय मोगा आनी देवान म्हाका सांगचें पडलें की नम्रताय एक देखावो न्हय जो तूं कोत्ताय ती काळजाची अवस्था. तर तुमी जाणय देव एक बरो मनीस आनी म्हाका फकत सगळे थारावे घेवंक जाय आसले आनी भुरगेपणान म्हाका मालत्रातार केल्ले देखूनच म्हाका दांगेखार अवस्था आसली. आनी हांवें एक भितरल्यान सोपूत कसो घेतलेलो की एक फावटी हांव म्हज्या बापायच्या सोपक्यांतल्यान सुटोस एक कोणूच धाडलो म्हाका केन्नीच सांगचो ना हांवें कितें करचें तें. आनी असले सोपूत आनी भाशण तुवें केल्यात जाल्यार तुवें त्यो आतांच मोडूंक लागल्यार अदीक बरें जातलें. कित्याक तुका बरें लागून वो लागना. बायबल आमकां सांगता की ताची आज्ञा पाळपाचो एक भाग जावन आसा आमी शिकोवंक जाय अधिकारा मुखार नम्रताय दाखोवंक जी ताणें आमच्या जिवितान दवरल्या. वय त्या विने तूं जोबर खोशी ना. आनी एक मनीस दुसऱ्याकीन बुद्धिवनाचेर आपलें ना वो एक मनीस सगल्यांक सांगूंक सगळो वेल कितें करचें तें हे शीस बदल आसा. वस्तू प्रामाणीकपणान आनी शिस्त सांबाळूंक करूंक. आतां हांव जाणू तुमकां कांय जाणांक तुमचे काजारी जिवितान कांय परिस्थिती आसात आनी हांव दर एक परिस्थितीचो हांगा फुडो करूंक सोदिना, पूण तुसांय गरज नासली म्हाका आनी देवा थाय जी मनस्ता दवरताली ती दवरूंक आनी हांव त्या विशीं निमितां दीत रावताली. वय तूं जाणय हांव दुखवलें म्हणजे आमी 3 वर्सांची आसले तो गोंडल आमी केन्ना पासून उजार करीत रावतली. ना वेल जालो आमी जबाबदारी घेवंक आनी म्हणून बरें हें म्हजें थांय घडलें आनी हांव दुखवलें आनी तें म्हाका बरें नासलें, पूण देव म्हाका पेकयता आनी तें निमितां आनीक उजार करिना. देवाक तुका परत बरें करूं दी, पूण ते परिस्थितीन जिवीतभर रावो नाका आनी तुजे भोंवतणी आसतना सगळ्याक फारीकपण दिवंक करिनाका दुसऱ्यान केल्या त्या पासत.
हांवें चिंतलेलें ताचेकीन बरें आसा. केन्ना हांवें युजीला परस म्हजें प्रवचन बरें जाता. बरें तर हांव मागता म्हजी मनीसची वाडोवंक. सोयताना हांव नाकारता. देवा हांव जालो तुवें म्हाका व्हड वस्तू करूंक निर्मिला. हांव मागता दोनया म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक. आनी हांवें आयकलां देवान मधुर ताल्यान आनी लुवान म्हटलेलें, आतां जॉयस, म्हज्यान तुजे मिनिस्ट्रीक एकूय वस्त करी नेजो. तुवें तुज्या घोवा सवें हांवें तुका कोर तें केल्या बगर. दोनया हांगा आमकां वेगवेगळ्यो पसंती मेवतल्यो. हांव आनीक एक पसंती उजार करूंक सोदतां. पळय आमची कूड कोटीन वस्तू आसा तांतले भायर सरूंक कितेंय करूंक कबूल आसा. आनी तुमी जाणात केन्नाय वस्तूची जबाबदारी घेवंक आपूण कशी ना आगोड जाता. चड आगोड लागता आमकां म्हणूंक आपूण खुशी ना म्हूण वो देंवचाराचो गुन्यांव न्हय हें म्हणूंक केन्नाय कठीण लागता. म्हाका बोनाची अवस्था वायट आसा. आनी हांव तुमकां पोरगी दिता हें तुमी बरे भाशेन आयकतात. आयज राती आमच्यान एक व्हडलें जेवण करूं येता कित्याक तुमी म्हाका परतीपाल दिनात म्हूण. तर म्हाका परत म्हणो दी जेन्ना हांव चड निराशी आसली म्हजे मिनिस्ट्री विशीं. आनी घडयेक फकत घडयेक सगळींच न्हय जायत पूण घडयेक तुमी निराशी आसात कित्याक तुमकां जाय तशें तुज्या जिवितान जायना म्हूण. पूण घडयेक तूं खंय तरी आडकोन आसाय. तुका देवान कितें कोर म्हटलां वो करी नाका म्हटलां देखून. तुजो न्हय अशेंच बसून स्वताचे चुचुरे करप हेंवूय देवाक मानना. म्हजें तुका सांगूं येता आमकां स्वताचे चुचुरे करूंक कितें पूण आसा. म्हणजे म्हज्यान आयज रात्री हांगा बसून तुका म्हजें कितें सांगूं येता जें म्हाका चलता. आनी तुमी अजाप जातल्यात हांगा भायर कशी आसली ती. आनी हे भाशेन सदांच जायना पूण कांय गंभीर वस्तू ह्या वेलार पासून घडटात. पूण अशें करूंक न्हय हांवें बसून स्वताचे चुचुरे करूंक तालनी येता. पूण हांवें देवाची आज्ञा पाळूंक जाय उगडास धरूंक जाय. ताणें म्हाका खूब वर्सां कितें सांगलां तें तुज्यान चुचुऱ्या वो शक्तीन जियो येता पूण दोगांयकूय न्हय. तर हांवें घरा बसून म्हज्यान सगळ्याचो प्रोग्राम हातून हॉटेलान वचून स्वताचे चुचुरे दोन पारभर करी नेजो आनी मागीर हांगा परत येवन अपेक्षा धरून देवाची शक्तीचे उतर प्रवचन करूंक. देवा लागीं तुका आनीकूय आसा. आनीक जायतेंच तुज्या जिवितांतल्या ह्या वेगवेगळ्या भागांनी आनीक शांती आनीक आनंद आनीक शक्ती आनीक नेमूंक आनीक आशिर्वाद आनीक दुडू आनीक वाड आनीक उपकार. पूण आनीक एक वस्त ताणें तुका दिल्या ती आज्ञा पाळूंक. चलात उरले आसा ताका ताल्यो मारी नाका जर हाका ताल्यो मारूंक ना जाल्यार. जायत्याक आपोवणे आसा पूण थोड्यांक विचून काडल्यात. एक फावटी एक दादल्यान प्रवचन केल्लें हांवें आयकलें. तो म्हणो की खरेपणी ह्याची सजमणी अशी जायत्यांक आपोवणे दिला पूण थोडींच तयार आसात त्या आपोवपाची जबाबदारी घेवंक. कित्याक तूं हें जाणो आमकां कांय करी नासतना सवलत्यो जाय. हांवें काल राती म्हटलां तें परी. हांव तुमकां सांगता म्हज्या घोवान कितें म्हटलें तें. देवाक जाय एक ल्हान जिंगल्स करूंक तूं जाणय आनी कवितेच्या रुपान ल्हान वस्त घडोवंक. तर आमी मोटरान वेतालीं आनी ताणें म्हटलें जो मनीस काम करी नासतना सवलत्यो सोडटा तो मनीसच न्हय. आनी तें देवान म्हटलें हांवें म्हणूंक ना. तो तुका चीट बरोवंक जाय जाल्यार ताका बरय. देव आमकां अजापांच्यो वस्तू करूंक आपयता. तो आमकां संदी दिता पूण आमी तयार रावंक जाय. कोणी कांयच रात्री हांगा एक कस्तुरी आसा जी 2 फावटी काजार जावन दिवस जाल्या. तूं आतां रावता देवान तुका सारको सांगाती दिवंक. वय गुडयेक हांव उरलेलें कितें म्हणपाचें आसा तें तुमकां आवडचें ना.
गोडीक तू कांयच कसली स्वताची तयारी करिना आसतले. फकत गोडीक एक वस्तोरी सेंट लुईस पॅस्टर अशी आयली आणि ती 7वे फावटी काजार जाताली. आणि तिने म्हटले, म्हाका जाय तुवें मागणें करूंक, ह्या दादल्यान म्हाका सारकें तातार करूंक जाय म्हूण. आणि हो दिशिश्ट आसलो. ताणें म्हणलें, तुका केन्नाय तरी थावें जाला की सगळ्या काजारांनी एकूच सामान्य स्त्री आसा म्हूण तूं? हांव मागणें करी देव बदलल्या पुरो म्हूण देवान म्हाका सांगेसर की खरो प्रश्न हांव हें घडून सांगो ना. तूं अजापता इतलें हांव कित्याक उलयता ती हांवें अनुभवलां. जायत्यांक आपोवण्या येता, थोड्याकूच विसून काडल्यात. थोडी जबाबदारी घेवंक तयार आसात, थोडी काम करूंक तयार आसात, थोडी शिस्त सांबाळूंक तयार आसात, थोडी स्वताचे ताबो धरूंक जियोंक तयार आसात. तांकां काम करिनासतना सवलतो जाय. 2 समृद्ध 6:17. तुम्ही विश्वासान, तुम्ही कितली जाणां जाणो की विश्वासान म्हणजे धरून रावंक आनी धरून आनी धरून आनी धरून आनी धरून आनी धरून. आमी शर्मा चालूच दवरचो पडटलो. तुका चुकलो, हांव नकलो कितें म्हणचें तें. तांणी तुमकां दिल्यात ते सगळे कायदे विश्वासान पालात. सर्वेस्पट जे कितें नीट आनी बरें म्हणटात तितलेंच तुमी कोत्तात आनी सगळें तुमचें बरें जातोलें. तुमच्या पुर्वजांक भासायलोलो गांव तुमी तुमच्या ताब्यांत कोत्तोल्यात, जे देवान तुमकां दवरल्या. आतां देव कितें म्हणटा? हांवें तुका सांगलां तशें कर. तुज्या जिवितान तुमी बरी येवजण दवरल्या ती अनुभवंक. सो हांगा कोण निराशी जावन कंटाळल्यात जाल्यार म्हाका जाय देवा थाय तुमी एक समजूत केल्लो. सो देवान तुवें म्हाका आदार दिल्यार, सो तूं म्हजे विशीं तें कोत्तीत जाल्यार हांव सदांच पूर्णतायेन तुजी आज्ञा पालूंक सापूंत घेता. आतां हाचो अर्थ तुवें तुजे मनाची अवस्था आज्ञा पालूंक जाय. पण ह्या वस्तू वयर आमी लक्ष दवरिनात. तुजो न्हय हांव इगर्जे वेताली, पूण सुमार बोरा घरा बसो स्वताचे चुचुरे करून. हॅलो, चेरू तोरे आमी कायदो पाली नासली. फकत तूं इगर्जे वेताय आनी धावो वांटो दिताय आनी आदार कोत्ता. दारां बंद करून भितर घरान कितें चलता ताची हांव तुमकां खबर सांगता. हेंच म्हाका जाणा जावंक जाय. तूं इगर्जेन एक आत्मीक मनशा बोलें नाय. आमी सगळीं आमच्या इगर्जेची तोंडां लावंक वेता. देवाक आर्गा, मोहिमा देवाक, हालेलुया, जेजू तुका दिन वाजता. आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायतात. हू हू हू. चलात. मूर्ख कशी चिंताली त्या लोकांचे जी म्हणटात, ओ पवित्र आत्मो. हाची इतली चोजमोनी तुवें चतूर रावूंक जाय, वो तूं थंय सोदचें ना. रोमकारांक चॅप्टर 7 वर्स 6. हांगा लोक जेजूक उलो मारतात. ओ जेजू. आता तुम्ही जाणत शिस्त न्हय एक कायद्याची आनी आद्याचे लिस्ट जाचेर तुजें जिवीत आटापलेलें आसा. हाची सोजमणी न्हय की शिस्त सांबाळूंक दवर एक 3 दिसाचें येवजण परमणे आसूंक जाय आनी तो येवजण तें तुज्या भायर सरोन येजो. वो तुवें 6 वरांचेर हेंच करूंक जाय, वो 7 वरांचेर तेंच करूंक जाय. एक फावटी हांव चडूच कायद्यान चलपी मनीस आसली आनी दर एक वस्तूक हांवें कायदो केल्लो. दर दिसा जमीन साफ करप, दर दिसा फर्निचर जोडप, दर दिसा आरशे जोगजोगीत करप. आनी हांव निराशी आनी निश्ठूर आसली. म्हजी भुरगीं आपलो खेळ हाडटालीं आनी हांव तांकां सांगलें चल खेळात. ती आपलो खेळ भायर काडटालीं म्हणून गोंडोल साफ करत.
कितें जावं म्हाका जाय तुमी समजूंक की शिस्त आनी स्वताचे ताबो हे तुजे इश्ट म्हूण हो एक हत्यार तुका उजार करूं नो एक नितीचो कायदो जाचे उसोशी तुज्यान जियोंक जाय ते करूंक स्वताचो शिस्त सांबाळूंक कायदो जावंक अशी केदींच तुका जावची गरज ना जेन्ना एक कायदो लागू करता आनी कायद्या प्रमाणे चलता तेन्ना कितें जाता मुखार तूं चोडटोस नीट करूंक सोदता दुसऱ्या लोकांचेर जी तुवें नेमलेलो कायदो पालिनान जे तुवें म्हटला पालूंक जाय चलात तर आयज सकाळीं हांवें म्हटलां तशें आमच्या जिवितांत तुलना आसूंक जाय आनी हाचो अर्थ आमी फावो तितलें सगळें करूंक जाय पूण कितल्याचें चड करूंक फावो ना आनी आमी आमचे उर्बे प्रमाणे चलोंक जाय आमकां कायदो पालपाची कुरपा करची गरज ना कित्याक जेजून कायदो आपल्या सांगाता खुर्सार व्हेलो ताणें तो पाळलो आनी आतां आमकां जियोंक एक नवो कायदो आसा आनी जर तूं समजना की शिस्त आनी स्वताची ताबो न्हय म्हूण एक कायदो आनी आद्यांचो जाल्यार फावो जाल्यार अशी ल्हान जिवी तें तुका निराशी कोत्तलें जेन्ना तूं तें करचें ना शिस्त जावन आसा तुजें बोल स्वताक ना आनी देवाक वय म्हणूंक आमी खबर करतात स्वताचे शिस्त दवरूंक पवित्र आत्म्याच्या फुडारपणान खाल चलोंक आमी खबर करतात जेजू तूं एक प्रमाण आनी म्हाका कितेंय दिसो आनी कितेंय जाय वो कितें चिंतू सो तूं म्हाका आदार दिवशी तर हांव तयार आसा स्वताक ना आनी तुका वय म्हणूंक मुखार कितेंय जावं कित्याक हांव जाणो की सद्याक शिस्त ना तर पासून आनंद मेळटा पूण तरी आसतना मुखार प्रामाणीकपणाचे शांतिकायेचे फळ कोण तातूंत चलतात ती ते प्राप्त करतली बुद्धिवन लोक आतां जातात त्या परस मुखार कितें जातलें ताची काळजी घेतात मूर्ख लोक फकत आतां कशें दिसता आनी तांकां आतां कितें मेळटलें ताची काळजी घेतात तुवें फुडाराची काळजी घेवंक जाय जरी तूं थोडे पयशे सुगूर दवरशी तूं सगलो 16, 17, 18 वर्साची आसतना दर एक फावट तुका तुजे पागार पडटोस तूं थोडे दुडू सुगूर दवर आनी कित्याकूच उजार करिना जेन्ना तूं म्हज्या इदारेचेर जातोस हे तुका आनीक दास्ती काडपाची गरज ना पूण जो लोक आसले तितले खर्च करतात आनी फुडल्या 6 म्हयन्याक पगाराचेच पावतात ओवय तुवें मागोंक घेतलें आनी तूं जाणा आमी तसलें जिवीत जियेतात जी समाजान जियेता आनी हें इतलें चलन आसा की सदांचें जिवीत कशें मानून घेतलां पूण आमच्यान शिस्त सांबाळून आनी स्वताची ताबो दवरून ताचो आनंद घेवंक जाता आनी स्वताक सूख हाडूं येता आयज सकाळीं हांवें म्हटलां हांवें वाचलां पुस्तकांत की ज्या लोकांक शिस्त ना तो लोक स्वताक किकोंत कोत्ता ताका स्वताचें बरेंपण दिसना कित्याक खंयसरूय ताणें पळयल्यार एक सोंपोंक नासलेलें काम आसा वो एक अपूर्ण बांधन जो आमी केलो तर वाचूया रोमकारांक 7:6 आमकां बांदून दवरतली ते समृद्धीक आतां आमी मेल्या म्हणटोच समृद्धींतली आमकां सुटावल्यान म्हणटोच कायद्या बदल आनीक सोयरी कोतना आमची आतांची चाकरी बरयलेल्या नेम्याचे आदले मांडोवलेली प्रमाणे न्हय आमी आतां कोत्ता ती चाकरी पवित्र आत्म्याचे नवे मांडोवलेली प्रमाणे आसा हे तुमकां समजमलें कायद्यान मरण हाडलें सर तूं घरा वचून तुका आनी तुज्या कुटुंबाक 25 नवे कायदे केल्यारे म्हटल्यार आतां आमी शिस्त सांबाळून स्वताची ताबो दवरतली तुका मरणाचे भोगलेक पावतले पूण तूं हांगाचें वचोन म्हटल्यार देवा जर तूं म्हाका आदार दिल्यार म्हाका शिकोंक जाय पवित्र आत्म्याच्या फुडारपणाक हाल चरोंक म्हाका शिकोंक जाय ल्हान सांगण्यो मधूर ल्हान ताल्याक पाल दिवंक 25 वर्सां फाटीं स्टोरांतले भायर स्वताना वस्तू काडून तो स्टोराची गाडी परत नेमलेल्या सुवातेर घालूंक म्हाका खंयच्याच ग्रंथान सांगूंक ना पूण त्या विशया जायती चुरयता कित्याक ती जावन आसली मुखी वस्त म्हज्या जिवितांत स्टोरांतल्या गाडयेची खबर तितली न्हय पूण ती लागू जाता तो तत्व हांवें गोंडोल केलो दुसऱ्याक साफ करूंक दवरूंक हें एक बऱ्या मनशाचें काम न्हय
वस्तू घेवंक म्हजे लागीं तितलेच दुडू आसल्यानी ताचेकीन चड घेवंक जायनासलें कित्याक आमची दुडू वांची तांक मातशी आगोड आसली. आनी ह्या स्टोरान वेताली आनी केन्नाय निमाण्याक पायण्याक म्हाका थावें जाताला की म्हाका फारीक करूंक तांक ना तितलो वस्तू घेतलेल्यो म्हूण आनी म्हाका परत घालूंक पडटल्यो. पूण म्हाका परत घालूंक नाका आसल्यो. वोय खंयचोच ग्रांत सांगना. वोय हांव तुका सांगता, तूं स्टोरान शॉपिंग करतना भाजी साफ करपी क्लिन्झर अशी दवरी नाका. वो ग्रांत न्हय, पूण जेन्ना तो सुबेज भाजयेची मोवली गाड्डेंतली काडटाली हांव चिंताली ती परत पयले पायनीन घालची पडटली. हांगा पावल्या बरें ती हांगाच सोडटली. तें सांगूंक म्हाका ग्रांताची गरज नासली. म्हज्या काळजान एक नवो कायदो चलतालो. पवित्र आत्म्याची सागणी म्हाका सांगताली बरें मनीस जावच्याक. कित्याक तूं बरो जाल्यार तुज्यान तुज्या जिवितान देवाच्या बरेपणाचो आनंद घेवं येता. चलात. तेन्ना हांव कुपनाचेर पातळून चड आसली आनी आमी खूब चिकन खाताली कित्याक बीफ खावंक आमकां तांक नासली. म्हूण तूं स्टोरान चिकन केन्नाय सवाय सेली नासता तें हांव पळोवन रावताली. आनी ते भायर तोक ते मात्ताले उपकार करून 3 चिकनां एका कुटुंबाक. आनी म्हाका 3 नाका आसली, म्हाका ती सगळींच जाय आसली. कुटुंबाक 3. पूण हांव आनीक कुपनां हाडटाली आनी म्हज्या भुरग्यांक व्हरताली तांकां सगळ्यांक स्टोरान गाडयो दिताली. आतां म्हाका तुका सांगू दी, हांव घरांत बायबल शिकोवन दिताली पूण जर हांव ताचे मुखार वचोन नासली हांव आजुनूय तेंच कोत्ताली आसली. आनी आयज रात्री हांव म्हजे हात उबारून म्हणपाचें हांव निराशी आसा कित्याक म्हजे मिनिस्ट्रीचो उदरगत जायना. वय जॉयस जर देवान म्हाका सांगलें तर हांव सगळें सोडून आफ्रिकेक वचपाचें. पूण तूं ती भाजी क्लेन्झर दवरशी बदलेक परत सारक्या सुवातेर दवरशी. म्हाका दिसता आयज रात्री हेंच देवाक जाणो जावंक जाय म्हूण. तूं अपांग न्हय जावन तूं अपांगात दवरलेल्या पार्किंग जाग्यार मोतोर दवरपी न्हय आनी तुका चलोवंक सुस्ती येता म्हूण. आतां म्हाका जाय तुका सोत सांगूंक. म्हाका म्हजी उर्बा सांगता की हें तुमकां कांय जाणांक जिवीत बदलपा सारकें जातलें म्हूण. आतां तुमकां कितल्या जाणांक देवा थाय लागशिल्ली सोयरीगत जाय. बरें म्हाका तुमकां सांगो दी, ये परी जेवंक तुवें बासांनी दितोस तूं देवा थाय लागशिल्ली सोयरीगत कोत्तेलें. कित्याक हें एक आयतारा सकाळची खबर न्हय. पूण आतां तूं देवाक तुज्या जिविताच्या दर एका भागान आमंत्रण दिताय. सो तूं सकाळीं न्हेसता आनी पवित्र आत्मो म्हणटा तो गलो बरोच उक्तो आसा. ओ म्हजे माय हांव दिरीश जाता. गरज ना तुवें कामाक वचोंक. तुजो वयलो भाग भायर लांबून एक इतली मोठी स्कर्ट घालून जेन्ना तूं उडोवन घालता सगळ्याक पाटलो भाग दिसता. तुवें देवाची अस्तरी कशी न्हेसोंक आनी वागोंक जाय. आनी जर आमी इतली हुशार न्हय
सांगण्या पवित्र आत्म्याचो तो एक कायदो न्हय. तुका स्वर्गायलो भायर दवरचो ना, पूण तुज्या आनंदान गोंडोल हाडटलो, तुज्या शांतीन गोंडोल हाडटलो, तुज्या उदरगतीन गोंडोल हाडटलो. तुझे उरलेले जिवीत भोव थोडे घेवन तूं सारतलोय. पूण देव म्हणटा म्हजे तूं चिंताय वो मागताय वो तुजी अपेक्षा आसा ताचे परस जायते अगले करूं येता. परे सैतानावर अधिकार आसोंक एकूच वाट आनी ती पयले देवाथाय स्वाधीन जावपाक. आनी हाका गरज आज्ञा पाळपाची आनी स्वताचेर ताबो दवरपाची. जेन्ना आमी आमकां देवाची स्वाधीन करतात तेन्ना आमच्यान देंवचाराक नाकारूं येता आनी ताणें पोलापोल काडची पडटली. आनी चड म्हत्वाचें आमी ही दोगांय मिस्तूर करिना जावंक कित्याक गरज आमी ती आपणावंक. म्हाका दिसता हांवें म्हज्या जिविताची जायतीच वर्सां जालीं तोजवीत करून देंवचाराक नाकारूंक, पूण हांवें तेन्ना देवाक स्वाधीन करूंक ना. आनी म्हाका तुका उत्तेजन दिवंक जाय जो तुका दुस्मान खूब त्रास दिता, तुका दिसता तो तुका सोतायता वो सगळो वेळ राग हाडटा, की तुका अधिकार आसा दुस्माना वयर देवाच्या उतरा प्रमाणे. बरे दीस आसो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.